गुरु नानक जयंती दिसा निमतान मंत्री रोहन खंवटे बेतीच्या गुरुद्वाराक भेट दिली। तशेंच ह्या जयंती निमतान ह्या रस्त्याचें नामकरण करून गुरुद्वारा साहेब रोड अशें नांव दवरलें। मंत्री रोहन खंवटेच्या हस्तुकी हें नामकरण जालें। सीख समाजा खातीर केल्लें गोंयचें हें ल्हानशें योगदान अशें मंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। आज 553 दीस आमचे श्री गुरु नानक देवजीचे प्रकाश पुरब आणि त्या अवसराचेर एवरी इयर आमी आमची सीख कम्युनिटी हांगा सेलिब्रेट करता। ताज्या खातीर आमच्या पूर्ण गोंयच्या आनी देशभरच्या सीख कम्युनिटीक आयच्या दिसाची परबी एक बरो दीस, जातूंतल्यान एक सीख कम्युनिटीन सदांच आमच्या कडेन आमी जावं आमचे पुर्वज जावं गुरु नानकाच्यान जेन्ना हांगा जावं आमचे अभिमान स्वाभिमान ताणें आमकां वाट दाखयल्ली आसा आनी देशा खातीर जावं नाल्यार गोंया खातीर जावं आपलें कॉन्ट्रिब्युशन तांणी सदांच केल्लें आसा। ताज्या खातीर आमी तांकां जो रिस्पेक्ट दिता तो इट इज रियली समथींग वीच इज दे डिजर्व, कित्याक एवरी टायम वेन इट इज इन नीड दे आर द फर्स्ट पीपल टू स्टँड बाय। आमी परवरचे म्हाका कोविडाची याद जाता जेन्ना आमकां सगळ्यां कडेन त्रास जाताले, लोक एकामेकाक पावपाक कमी जाताले, तेन्ना होल कम्युनिटी गॉट टुगेदर, लंगर तयार केले, घराघरांनी पावपाची सुविधा केल्यो, आमचे वर कंटिन्युअसली कॉलॉबरेटीव प्रोसेसान लोकांक कशें पावप आनी लोकांचे हित जीव कसो सांबाळप हें तांणी काम केलें। आज सगळ्यां कडेन तांची ज्या तरेन ते कितले व्हडले धंदेवाले जावं हातून जावं गव्हर्मेंटाच्या हातून जावं तांचे पांय जमनीर आसतात आनी लोकां खातीर सदांच वावुरता। ताचे खातीर आमी मनांत काळजांतल्यान हांगा येता। आमी गुरु नानकजीक जशें आमी आमचे तांचे ब्लेसिंग्स घेवपाक आमी हांगा येतात, तशेंच आमी सदांच तांचे वांगडा आसात। तांची कितेंय कामां आसलीं जाल्यार हो रस्तो बेतीम जो कनेक्ट जाता तो तांची एक मागणी आशिल्ली की गुरुद्वारा तो रोड आमचो गुरुद्वारा साहेबाच्या रस्त्याक तांचें नांव दिवचें आनी करून दिवचो म्हणून। तेन्ना आमचो स्वप्नील सरपंच आसतना फाटल्या टेन्युअराक 2020 तेन्ना आमी ग्रामसभेचें रेजोल्युशन घेवन ह्या रस्त्याचें नामकरण करून घेतिल्लें। आज 2 वर्सां कोविडा खातीर गेलीं आनी आज बऱ्या दिसाक ते आज रस्त्याचें इनॉग्रेशन आज जाता। मुख्यमंत्री येवपाचो आशिल्लो, काही कारणां खातीर तो पावलो ना अडचण आशिल्ल्यान, त्या खातीर तो नावलो करून घेयात कार्यक्रम। सो आज हो कार्यक्रम जाता, जातूंतल्यान ह्या रस्त्याचें नांव गुरुद्वारा साहेब रोड हे नांवाचें आज नामकरण जाल्लें आसा। एक आमची एक ल्हानशें कॉन्ट्रिब्युशन सीख कम्युनिटी खातीर जे ते इतलें योगदान करता जाल्यार ल्हानशें योगदान आमच्या कडल्यान जे रिस्पेक्ट आमी दिवंक सोदता तो रिस्पेक्ट हेज टू बी देर फॉर एवर। आनी ते एक म्हाका दिसता आज रस्त्याच्या नामकरणान जे सुरू जालां इट वील गिव अ लॉंग वे। I extend my wishes to the whole Sikh community on आयच्या दिसाक आनी तशेंच फुडें वता आसतना सगळे बरोबर वता।